सुमार 40 वर्सां आदीं आमचे कडेन आख्खो बायबल कोंकणींत नासलो, फकत नवो करार आसलो. आनी मागीर आमच्या जेजवीत वडिलाक दिसलें तो नवो करार जायते कडेन पावूंक जाय आनी सगळ्यांक ही रोमी लिपी येना वाचूंक. आनी ताका दिसलें तें देवनागरी लिपयेंत घालूंक जाय. आनी तो वावर एका हिंदू मनशाक बरोवप्याक दिलो आनी ताणें तो वावर केलो. हांव तेन्ना पाद्री जावंक नासलो, हांव स्कॉलास्टीक. म्हज्या वडिलान म्हाका म्हणलें तो आतां छापून काडूंक आसा, नवो करार देवनागरीन छापून काडूंक आसा, तूं मातशें पळयशी. हांवें म्हणलें बरें. ताणें म्हाका 4 वांजेल माथेव, मार्क, लूक आनी जुआंव हे धाडून दिले. आनी माथेवाचो वांजेल वाचूंक हांवें सुरवात केली. आनी आयचें जें वाचप आमी आयकलें तें त्या बरोवप्यान कशें घाल्लें जाणां, हांव सारको अजाप जालो. ताणें अशें घाल्लें, तूं वेताना पतयेन दुडू घे, बुती घे, हातान दांडो घे, कित्याक वावरड्याक मजुरी फावता. जेजून तशें सांगूं ना. जेजून म्हणलें कांयच घेवं नाका, फकत देवाचेर पातयेवन वच. पूण तो हिंदू मनीस आसल्यान ताका दिसलें हें कशें जावं येता, हें चुकलां, हें कितें तरी चुकलां म्हूण ताणें तें आपणाक समजता तशें घालें. संवसारी चिंतप कितें, कोणाचेर हांवें भावार दवरूंक जाय, म्हज्या भाटा बेसांचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या कामाचेर, म्हज्या दुडवाचेर, भांगाराचेर. पूण जेजू म्हणटा ना, तूं जेन्ना बरी खबर परगटूंक वेताय तुजो भावार्थ आसूंक जाय जेजूचेर. तोच तुका सांबाळटा आनी राखता. असलो भावार्थ आमच्या लागीं आसा वय. जायते फावटी आमी संवसारी वस्तू विशीं काळजी करता. वय आमकां संवसारी वस्तू जाय, आमकां दुडू जाय, आमकां भांगार जाय, भाटां बेसां जाय, घर जाय, दुबावच ना. पूण सगळें आमचें ध्यान, मन, चीत आमी ताचेरूच दवरलें जाल्यार आमी संवसारी मनशां जाता. आमी संवसारान जियेता, पूण आमी संवसाराची न्हय, आमी जेजूची. आनी आमकां देख सांत बार्नाबास वो सायप्रस देशांत जल्मल्लो जुदेव, पूण जेन्ना तो क्रिस्तांव जालो ताचे लागीं एक शेत आसलें, तें ताणें विकलें आनी जे दुडू ताका मेळ्ळे ते ताणें हाडून आपोस्तालांक दिले. आनी उपरांत तो पावलू बरोबर जेजूची बरी खबर जुदेव न्हय आसल्या लोकां मदें पसरूंक लागलो आनी ताका आपणाचो जीव दिवचो पडलो. जेजू खातीर घडये आमकां मारतीर मरपाचें भाग मेळचें ना. पूण जेन्ना आमी जेजूची शिकवण दिसाच्या दिसा पाळटना तें जिवीत खरेंच मारतीराचें जिवीत. कित्याक जेजूची शिकवण पाळप सोंपें न्हय. आयकूंक बरें लागता, वाचूंकय बरें लागता जायत, पूण तें पाळूंक भोव कठीण. म्हणटच जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत पुर्ती आपणावंक आयच्या मिसा वेळार आमी मागुया.